बरं सकाळच्या सुमार दनपारच्या 11-12 सुमाराक आमी थंय वास येता म्हणून अशें पळोवपाक गेले जाल्यार हांव कामार आसलेलो. म्हाका घरा कडल्यान फोन येयलो की एक वानर मेल्लेलो आसा म्हणून. आनी ते शेनवार दीस सुटी म्हणटकीर आमी कोणाक इन्फॉर्म करूंक वचोंक ना. हांव जेन्ना सांजचो घरा कडेन गेलो तेन्ना मागीर हांवेनूच एक खड्डो मारलो आनी ताका व्हरोन हातीक ग्लोव्ज घातले आनी ताका व्हरोन पुल्लो. मागीर जालो ते दीस हे जाले. मागीर सोमारा एकदां अशेंच भोंवता भोंवता पळयता थंय आनी 2 वानर मेल्लेले. परत म्हाका घरा कडल्यान फोन येयलो आनी परत मंगळार दीस सकाळीं पळयत जाल्यार आनी एक वानर थंय मेल्लेलो आसलेलो. आतां आनी कितें जावंक शकता काय, परत आमकां तेच्या खातीर भंय दिसलो म्हणून आमी ते फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केलो आनी तेंच्यांनी आतां जेन्ना रिपोर्ट केलो तेन्ना पेपर आयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते निमोनिया हो जो ह्या जाल्लो आहा तेच्या खातीर ते वानर मरता. सो हेचेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय जेणे करून परत माकड तपासाची समस्या उद्भवंक जायना अशें आमकां दिसता. आमचे आमदार सुद्धा असतात, आमचे आदरणीय प्रतापसिंग राणे आणि विश्वजित राणे यांच्यानी मातशी दखल ही घेवची, कित्याक सध्या खूपच गाजत हा प्रकरण हे. तेन्ना त्यांच्यानी दखल घेवपाची आनी हेचेर मातशे बेगिनात बेगीन कितें तेजो निर्णय लावन दिवपाचो. कारण खूप माकड तापामुळे सत्तरी आमची सामकी भयभीतच जाल्ली आसा ह्या 2-4 वर्सांक. आणि हे एक जर नवीन अरिश्ट येत जाल्यार आणखीच सामके भय आसा की हेच्या पयलीं बी जंगल तोडय जातली, लोक शेतांय करताले आनी ते शेतान जाय ते तांकां खावपाक मेळटाले. सरकार हे तेंची वेवस्था तशी करूं शकना. ते कितें स्पेशल तांकां खावपाक कितें जाय म्हणून हे आमी लोक करताले. तेन्ना गव्हर्नमेंट करिनासलो, लोक करताले, शेतां करताले आनी त्या शेतांच्यान जे कितें पिकताले उरताले ते जनावरां खातालीं. तेका लागून ती गांवांत येयनासली. आयज ती कितें करता, एक तर ती खावपाक लागून येता आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तांकां जंगलान ते रावपाक इतले जंगल वाडलेले आसा की ती खेळटली वावूर हे साठी खेळटले आनी जर फिरतले जाल्यार ते जंगल इतले वाडलेले की ते जंगलान तांकां फिरकूच मेळना. लोकांच्या मनात भय निर्माण जाल्लो आसा. काय तर बाबा आपणा कितें माकड ताप म्हणटा पालीच सुरू जाल्लो आमचे 70 भागात आनी तेन्नाच्यान लोक मातशे भयभीत आसले आनी 70 आमच्या केरी भागात अशें घडोंक नासले. आयज आमच्या केरी सारख्या भागात घडटा तेन्ना जास्तीत जास्त हेची सरकार दरबार दखल घेवपाची आनी जास्तीत जास्त लोकांची आरोग्य जे आसा तपासणी करून कितें तरी तांकां लोकांक न्याय दिवपाचो. लोकांनी एक मागणी केल्या की स्थानिक आमदार जो किंवा हेल्थ मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी ह्या प्रकरणाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जी ऑइंटमेंट आसा किंवा ऑयल आसा ती लोकांक उपलब्ध करून दिवची. प्रुडंट मिडिया खातीर केरीच्यान महादेव जोशी.